धर्मदूतांचो इतिहास. चॅप्टर 1. जेजून आपलो वावर सुरू केलो तेन्ना थावन देवान ताका स्वर्गार उबारून व्हेलो त्या दिसा पर्यंत ताणें केलें आनी शिकयलें तितल्यांची खबर मोगाल थियोफिला म्हज्या पयल्या पुस्तकार हांवें बरोवन दवरल्या. तशेंच आपणे विंचून काडलेल्या धर्मदूतांक पवित्र आत्म्याच्या बळान ताणें दिल्ल्या उपदेशांची खबर थंय हांवें दिल्या. आपल्या कश्टां मरना उपरांत आपूण जिवो आसा म्हूण जिन्नस्वार पुरावे दिवन ताणें तांकां दाखयलें. 40 दीस तो तांकां दिश्टी पडलो आनी देवाच्या राज्या विशीं तांचे कडेन उलयलो. तांचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुजलेमांतले कडसर जावंक पूण बापान केल्ले भासावणेक रावूंक जेजून तांकां फर्मायलें. जेजून सांगलें, ही भासावणी कसली ती म्हज्याच तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुआवान उदकान स्नान दिलें, पूण थोड्याच दिसांनी तुमकां पवित्र आत्म्यान स्नान मेळटलें. जेजूचो स्वर्ग प्रवेश. ते जमलेले आसतना तांणी जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, आतां इस्रायल राष्ट्राची राजवटकी तूं नव्यान स्थापून दितलोय? तो वेळ पावलो काय? जेजून तांकां जबाब दिलो, बापान आपल्या अधिकारान नेमलेले काळ आनी घडयो जाणो जावंक तुमकां पडलेलें ना. पूण तुमचे देंवन येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बळ तुमी घेतल्यात आनी जेरुजल्यांत, आख्ख्या जुडेयांत आनी सामारियेंत आनी संवसाराच्या शिमा पर्यंत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हें सांगल्या उपरांत ते पळयतात थंयच आसतना जेजूक देवान वयर वयर उबारून व्हेलो आनी तांच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना ते आपले दोळे स्वर्गाक लावूनच आसले. अवचीत धवीं वस्त्रां घालून दोग दादले तांचे कुशीक उबे जाले. तांणी म्हणलें, गालिलेकारांनो, तुमी अशे स्वर्गाक नदर लावूनच कित्याक उबे आसात? तुमचे मदलो देवान वयर उबारून व्हेला तोच जेजू तुमी स्वर्गार वेताना पळयलो तसोच परतो येतलो. 1. जेरुजल्याची पवित्र सभा. जुडासाचे सुवातेर दुसरो धर्मदूत. जैतुनाच्या मुंडलेल्या दोंगरार थावन ते जेरुजल्याक पत्तले. हो दोंगर सुमार 1 किलोमीटर जेरुजल्या थावन पयस आसा. शारांत भितर सरतच आपूण रावताले त्या उंचल्या वसऱ्यांत ते गेले. ते म्हणल्यार हे: पेद्रू, जुआंव, जाकोब, आंद्रे, फिलीप, तोमास, बार्तोलोमेव, माथेव, आल्फेवाचो पूत जाकोब, क्रांतिकार सिमोन, रोगताचें शेत म्हूण नांव पडलें. स्तोत्रांच्या पुस्तकार अशें बरयल्लें आसा, ताचें घर पाड जावं आनी तातूंत रावूंक कोणूच उरोना जावं. ह्या भायर अशेंय बरयल्लें आसा, ताची जुट्टी आनीक कोण घेवं. देखून सोमी जेजू पुनर्जिवन जाला म्हूण आमच्या वांगडा साक्षी दिवपी दुसरो एकलो आमकां जाय. सोमी जेजू आमचे मोदें दिश्टी पडलो आनी भोंवलो त्या दिसांनी, म्हणजे जुआंव स्नान दितालो तेन्ना थावन जेजूक आमचे थावन देवान उबारून व्हेलो तो दीस पर्यंत ह्या सगळ्या काळार आमच्या वांगडा आसले त्या दादल्या मदलो एकलो तो जावंक जाय. तेन्ना तांणी दोगांचीं नांवां सुचयलीं. बारसाब्बास म्हणलोलो झुजे आडनांवांत नितिवंत आनी मातियास. मागीर तांणी अशें मागणें केलें, सोम्या, सगल्यांचीं काळजां तूं वळखताय, तर आपल्या खाशा जाग्यार वचूंक जुडासान सोडून दिलो तो मुनियारपणाचो वावर आनी धर्मदूतांचें काम करूंक ह्या दोगां भितरल्या कोणाक तुवें विंचून काडलाय तो आमकां दाखय. तेन्ना तांणी सोट्टी घाल्ल्यो आनी सोट माटियासाचेर पडली आनी 11 धर्मदूतां मदें ताका लेखलो.
देवाचें उतर हें